हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कसे आहात सगळे तुम्ही? आयज न्हू जायत सकाळच्यान पावस पडला. समज सकाळच्यान म्हणल्यार सुबेजो पडला बरो. आयज एक्चुअली सांगलो तेणी पावस पडपा म्हणून सुबेज. हांव आतां मातशें एलकेना तेगे क्लासीस वयता आतां घरा. आनी पावस एक्चुअली काडूक आहा म्हाका आनी पडटो म्हूण आयज. हांव घरा पावस न्ही पळय पडना जाल्यार पुरो मातशें. एक एक फावट न्हू मातशें उदक बीन भरता हे सायडीन ताका लागून. सो कशें आहाय सगळीं? कशें वयता तुमगे दीस? केस स्टार्ट जाला तुमगे दीस? आयज न्हू एक्चुअली आयज थर्सडे, सो आयज इसला हॉलिडे आहा. आयज हांव घरा आसतलें चडशें. आतां मातशें वचोन रांदपा जाय. हांवें आयज न्हू मुशी काडून दवरल्या. चोयता मुशी आंबट तिकू कितें कोत्तोलें कित्याक म्हाका ऑलरेडी तो मसालो आहा न्हू. म्हाका तो शॉर्टकट मारतलें कितें. आनी शितू कोत्तलें तेजे बाराबू. आनी चोयता भाजी बीन कितें कोत्तोलें. एक्चुअली कालची इल्लीशी भाजी आहा ती काबार केल्यार बरी शकता. तीच कोत्तोलें चोयता. हांवें इल्लोसो मिनसूय काडून दवरलो आहा. म्हाका कटलेट करपा जाय आसले. टायम मेळ्ळो जाल्यार आतां कोत्तलें, नाजाल्यार मागीर रातीपा कोत्तलें. बीन पावसाचें म्हणल्यार कितें हेवी रेन सडनली सारको पावस पडटा आनी सडनली वोत. आतां सडनली सो सांगो जायना. हेवी रेन्स आहाय म्हणटा दिसा मातशें पडून वयतलो मागीर वोतूय येतलें. मागीर नाजाल्यार मागीर सांगोंक जायना. एक एक फावटी पावस पडत रावलो जाल्यार पडतूच रावता. सो आतां हांव न्हू घरा वयता आनी मागीर मातशें वचता आनी मागीर कितें करता. चलो सी ऑल. आयज न्हू 27th जून आनी हांव तुमकां विश करपा विसरलें. ताका लागून परतून कॅमेरा घेयला. हातीन हॅपी फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर टू ऑल ऑफ यू ऑल. मे रिसीव ब्लेसिंग्स. मे एवरीवन रिसीव द ब्लेसिंग्स. तुमगे सोयऱ्यांक फ्रेंडांक सगळ्यांक हॅपी फीस्ट. आयज मिस्टेकान येयलो. पावलें आतां बिल्डिंगा पावलें सकयल. आतां वयता. ओत बरें येयला. रूप सुकता म्हणून आमगेलो बरो धुयलो जाल्यार. आयज तें काम केल्यार बोरें म्हाका दिसता. एक फावट कितें जाता जाणा, हांव एशें कोन्न वोत येता रूप सुकोवपाक घालता बरो भायल्यान आनी सडनली इतलो काडूक जायन पावस पडटा कोणना पासून. आज जोल्लाचेर बीन सगळे टायमार आसलें. जोल्लाचेर उबें जाल्यार आमकां दिसता पडना. दिसता पडटा कांय पडोना अशें. कळ्ळें जाल्यार मागीर बेगीन थांबपाचें आमगेलें काडपाक. असो पयलीं आमगे जोल्लाचेर येतालीं सगळीं. आमी आतां तें पिजन नेट मारला. पिजन नेट एक्चुअली हेका लागून मारूंक पडलें आमकां न्ही. कितें कितें हाडून उडयतालीं आमगे हेजेर जोल्लाचेर सगळें कच्चा मीठ आनी सगळें न्ही कच्चा मीठ खंय सावन हाडटालीं म्हूण कोण जाणा. ताका लागून म्हाका मागीर तें नेट मारपा पडलें. आयज कितें जावन येयलें ती चोयना. तरी जोल्लाचेर आवाज कोत्ताय ती मातशें. एकलो म्हगेलो क्रो आहलोलो बरो फ्रेंड सारको एवरी मॉर्निंग. तो न्हू एवरी मॉर्निंग येतालो थिंगा हांव चपाती कोत्ता तेणो. हांवें तेगे एक विडियोय काडलेलो जायते ते पयलीं. हांव एक आहा जाल्यार शॅर कोत्ता तुमकां आतां. चोयता म्हाका विडियो आहा तो म्हाका दीस चोयता. सो हें फेस्त न्हू महिम सामकें व्हडलें सेलेब्रेट कोत्ताय. महिम चर्च. सो थिंग नविनाज बा स्टार्ट जाताय. आख्खें नविनाज आसताय तेंगेली. आनी आयज सामकें व्हडलें फेस्त. आमी पावलें नाय थिंगा वचपा. म्हाका आतां 2-3 वर्सां जालीं आमी पावलोलीं नाय. हांव पयलीं वयतालें एलकन जाचनी पयलीं बीन केन्ना वयतालें. आमकां मातशें पयस म्हणजे तेशें करून पयस पडना पूण अशें अंधेरी सान महिम स्टेशन ट्रेनीन हिंगसान रिक्षान स्टेशनाक वचपाचें. अंधेरी स्टेशन मागीर अंधेरी स्टेशन सान महिम देंवपाचें. आनी महिम सान न्हू थोडें वॉकिंग डिस्टन्स आहा तें. आनी थिंगसान तुका कॅब बीन मेळनाय कित्याक शॉर्ट डिस्टन्स. ताका लागून न्हू तें घेवपाक कुस्तार कोत्ताय. आनी स्पेशली नविना दिसान न्हू इतली लूट आसता.
की तुगे जाय ते टायम रावपा पडटा आनी रावन पासून एक पाटी कॅब घेवपाकूच तार कोत्ताय शॉर्ट डिस्टन्स म्हूण आनी थिंग सुबेज क्रावड जाता म्हूण ते वचों सोदनाय सो माकुडास आहा ना हांव एलकना घेवन न्हू एक पाट गेलोलें आफ्टर कोवीड म्हाका स्वता तेगेलें तो 3 इयर्सांची आसता हांव घेवन गेलो ताका 3 इयर्स आसतना उडास आहा म्हाका सो हांव ताका घेवन गेलोलें पूण तेदो त्या टायमार आसो ना सुबेज आमी मातशें लेट गेलोलीं एक्चुली लोक न्हू कितें जाता सकाळ म्हूण येता सकाळीं फर्स्ट सेकेंड ते 9 येताय कित्याक मागीर लोक कामां वयता थिंगसान आनी लोक पयसान येताय आनी सारके म्हणजे लोक इतू नॉन कॅथलिक्स बीन जाय येताय थिंगा हे दिसा आमगे शिंवपाचें थोडेंशें उरलो कोत्ता मातशें कोत्ता कित्याक एवरीडे हांव कितें दाखोयस तुमकां सेम थींग ब्रेकफास्ट हें कोत्ता लंच कोत्ता डिनर कोत्ता आनी सेम हांव आनी कितें दाखोवचें आनी शिंवपाचें बीन हांव कितें दाखोवचें सेम हांव तें दाखोवपाक गेलें जाल्यार न्हू मुगे मागीर कॉन्सन्ट्रेशन हालोता मातशें सो कोणालें कट बीन कोत्ता तेन्ना न्हू मातशें मायंड डायवर्ट जावपा शिरी पडना लोकांगे लुकटे म्हारग आसताय सो ताका लागून न्हू हांव सुबेज शूट कोन्ना हांव कातूत आसतना बीन सो आतां हांव चल्लें वयर वयता मातशें आनी आयज सुद्दां म्हाका घाई ना रांदपाची बीन कित्याक आयज हॉलिडे आहा न्हू आरामसे मुगे केलें जाता सगलें लिफ्ट पळया लिफ्ट येयलोली आहा सकयल आमगे लिफ्ट येता बरी दिसता येता बरो वायट पेंट मारला ताका मातशें तरी बरी दिसता तशी सो हांव मेळटा तुमकां मातशें वक्तान चोयता आयज कितें शूट करून मेळटा जाल्यार नाजाल्यार मुगे हेडसान धाकटे कडेन विडियो येयी सुबेज वचपाना टायम मेळटा ते भाशेन हांव घालतलें ओके सो सी ऑल इन सम टायम
चल पाऊस गेला आता. म्हाका दिसता आतां येवपा ना म्हणटा सगळो गेले सो. आतां मुगे हें जालें ऑलमोस्ट डन. आंबोट तीक रेडी हा. आंबोट तीक रेडी हा. ಈ काल पोत्तू आमगेर आंबे सुबेज आता एक पाट पावस कमी आसा म्हणटा सुबेज हायल्या बंदी न्हू आंबे. सो आतां हांवें सांगिल्लें आंबे हाडनाका म्हूण. आतां चोया सॉरी म्हळ्यार चोयलें म्हणटा खावपाकू दिसता हेश आतां. आनी आतां ते दुसरे गेले न्हू म्हाका दिसता आतां डिफरंट डिफरंट आंबे ते दुसरे आहाय ते येता मातशे ग्रीन कलराचे ते बरे टेस्टी आसताय ग्रीन कलर आसताय ते. आपोसाक न्हू ते टेस्टी आसताय ग्रीन कलर. आतां ते स्टार्ट जातोले येवपाक ग्रीन कलर आहाय ते. सो आतां आमी म्हाका एक्चुली तें हें करूं जाय आसलें थोडेशें म्हाका उडास येयलो. कितें म्हणटाय तेका ते गोंठां कोत्ताय ते आमटे. हांव मार्केटान वोसो म्हाका टायम मेळना ना म्हाका केदों वयता ते मार्केटान गेले जाल्यार म्हाका मातशें बोर जाता. थिंग सोगलीं मेळटा ते वसयसान येताय न्हू ते गांवांसान वसयसान येताय ती हाडटाय. सो तेंकडेन मेळटाय ते आनी ते मार्केटानू गेल्यार मेळटाय म्हाका हिंग 8 रुपयान तशें करून मेळनाय. आतां चोया म्हाका केन्ना मेळ्ळे जाल्यार आतां ऑलमोस्ट म्हयनो काबार जावपा येयलो म्हाका दिसना ते मागीर मागीर मेळटलें न्हू. एक दिसा पासूय मारूं पडटली. ते कोण दवरलें न्हू एक्चुली बरें पडटा पावसान कितें नुस्तें ना जाल्यार पासून न्हू तें मातशें बरें लागोता टेस्टी लागोता कितें खावपा तेजें. तेंच तरी लायन जेवपा मेळटा. तेश कोन्न म्हाका इल्लोसो हाऱ्या बीन हाडलो आहाय आहा. बोंबील आहाय आनी इल्लीशीं सुंगटां बीन आहाय. गालमोय आहा तो धाकटो बारकेलो. म्हाका जाता आनी ती नुस्तेंकान म्हणटा म्हाका बारीक बारीक नुस्तें आतां एक पाट सारको पावस स्टार्ट जालो न्हू मागीर येतो म्हणटाली. आतां चोया बाजरां एक पासय मारपाक केदों मेळटा म्हाका. संडेयाचें बीन गेलें जाल्यार कित्याक संडे सॅटर्डे पासून म्हाका आतां हें ना वचपाक. कित्याक हे इस्कला सोगलें चेंज. सॅटर्डे तेंगे स्कॉल मागीर संडे थर्सडे आनी सॅटर्डे थर्सडे आनी संडे ऑफ आहा तेंगेली. पयलीं विकेंड आहलो न्हू तेन्ना बोर जातालें आख्खें सॅटर्डे संडे ऑफ आसताना. आतां 11:30 जालें आतां हांव तेका हाडपा वयता. 11:15 जालें आतां. आतां हांव भायर सोरतां बाबा हाडपा वचपाक. आनी आतां हांव पोत्तून आनी कांय म्हाका दिसना शूट केलें कोरपा म्हूण कित्याक म्हाका मातशें इल्लेशें शिंवोन काडपा जाय कंप्लीट कोरपा जाय कितें आहा तें. आनी हितून बरीं कोन्न सगलीं आनी एन्जॉय द रेनी सिजन. थिंग हांव म्हणटालें रेन हांवें सांगलें हें पूण लोकांक दिसती पडटा भायल्यान दिसती पडटा कितू वोत हांवें तेंचो हितू वोत सांगता. सो एनीवेज मेळटा तुमकां in my next video. Till then, I'll take care and bye bye. आनी तुमकां व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार सबस्क्रायब कराय म्हज्या चॅनलाक आनी व्हिडिओ लायक शेअरूय कराय. And thank you very much for watching my videos and for giving me the motivation. तुमगे व्हिडिओ चोयता जाल्यार म्हाका मोटिवेशन मेळटा कित्याक म्हाका बाय गॉड ब्लेस एवरीवन.